गोंयांत बिलीवर्सांचो धुमाकूळ चल्ला. बार्देशांत खंय चड उपद्रव. आतां हॉस्पिटलांनी दुयेंती कडेन मेतेर जावंक लागले. हिंदू समाजांतलेच लोक बिलीवर्साच्या नादाक चड लागतात म्हूण हिंदू जनजागृती समितीन इशू लावन धरला. सरकारान बिलीवर्सांक आळाबंद घालचो म्हूण म्हापशें हिंदू जनजागृती समितीन लोकांचे जागृतीक निदर्शनां केलीं. फॉरेनर्स येतात आनी डायरेक्ट साऊंड सिस्टम घेवन बिलीवर्सांचे तांचे प्रचार करपाक गजावतात. कसलोच धाप नाका कितें ह्या गोमंतक भुमीन हाचो विचार ह्या सगळ्या गोंयकारांनी करपाची वेळ आयिल्ली आसा. आयज जर तो फॉरेनर हांगा आपल्या धर्माचो प्रचार करपाक लागता, आमी थंय गेले तांच्या देशांत जालें हें शक्य जातलें काय कितें? कितले वर्सां तांचे दिलेन खंय कितपत पडटलें कोणाक खबर. आनी हांगासरल्या ह्या तरणाट्यांनी जर कंप्लेन करपाक गेली जाल्यार तांचे विरोधात कितें कंप्लेन घालपाचे उलट प्रकार ह्या माध्यमांतल्यान चलतात. आयज पळयला आसतलें की वर्सां थंयसर बिलीवरांचो चडूच जाला की स्टॉप आय आनी आमचे हिंदू लोकूच ते कंपल करता, दुसरे लोक कोणूच जायना. म्हणटकूच आमी जे आहा पळय ते चिंतपाक जाय की कितें आमी फुडें सरला कोण फुडें सरतलो. हांव जाल्यार कोण कोण तरी फुडें सरपाकूच आमी फुडाकार घेवपाकूच जाय. नाजाल्यार कांय चडशें कांय करूंक शकचे ना. म्हाका कितें कळटा म्हाज्या घरा कडेन कितें जावं घरा कडेन हें म्हटलें जायना पूण आमी सगळ्यांनी फुडें सरपाक जाय. आमच्या घरांतली सुद्दां थंयसर वयतालीं आनी कोणें तांकां वेल्लें थंयसर की शिवोलें दोतोर येयला म्हणून कळ्ळें न्हू. दोतोर येयला म्हणून ती थंयसर गेली. थंय दोतोर भितर कांय ना पळय जाल्यार हांकां दिलो थंयसर बायबल. आमच्या घरच्यांकूय दिलें आनी आमच्या शेजाऱ्यांकूय हांच्यानी दिलो बायबल. तर बायबल दिना बरोबर खुबशे ते ती थंयसर गेली आनी बायबलान म्हणपाक लागलो तुमचे सगळे हे बायबलांतलो आसा, तुमी देव बी सगळे भायर उडया. तुमी जे घरांत पुजता मूर्ती जे पुजता ते देवाचार म्हणपाक लागलो. जशें की गणपती आनी खंयचे खंयचे आमचे देवाचे फोटो बी काडलेले ते काडून उडोवपाक लागले तेंच्यांनी. हिंदूंचे धर्मांतर करण्यासाठी ऑसिलो रुग्णालयात येणाऱ्या बिलीवर्सच्या प्रचारकांना रुग्णालयात प्रवेशबंदी करावी. हर हर महादेव, हर हर महादेव. संसदेत गोंधळ घालणे व सभागृहाचे कामकाज बंद पाडणे यामुळे झालेली कोट्यवधी रुपयाची हानी खासदारांच्या वेतनातून वसूल करावी. हर हर महादेव, हर हर महादेव. अमेरिका युरोपांत फामाद स्केटबोर्डिंग खेळाची सोमारा पणजे डॉन बॉस्को कॉलेजींत प्रात्यक्षिकां जाली. 4 विदेशी स्केटबोर्ड एथलीट वांटेकार जाल्ले. गोंयांत ह्या खेळाचो प्रसार जावचो म्हूण प्रात्यक्षिकांत 2020 वर्साच्या ऑलिंपिक्सांत स्केटबोर्डिंग खेळाक सुवात मेळिल्ल्यान हो खेळ संवसारभर फामाद जावचो म्हूण यत्न चल्ल्यात. No, let it be. Huh? Cruise around and be good at turning. I do. Best advice. I mean, the more you do it, like words can only teach you so much. You got to ride around. For yourself. Show that picture. Turn a little more. Can we die? Yeah. Ride your normal stance. You go up. You come down. Like that. And the way to do it is to start, you're riding, you turn your shoulders the opposite way, wind up a little bit, and then swing it around.
हे बुलेटिन हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां prudentmedia.in वेबसायटीर लायव्ह पळोवंक मेळटात. नमस्कार.